आमी जाणाव म्हणजे सदांच्या आमच्या उलोवण्यांत आमी कितले जाणाव कितले नेणाव जाणा जाल्यार हांव जाणा म्हणजे एक आसा ते घडये आमच्या गर्वांत हांव आमच्या हंकारांत हांव भायर येता. जी कोण खालती आसात तांचे हांव ते भायर सरना, पण हंकारी आनी गर्वी आसात तांचे हांव ते भायर येता. आनी आज नवी मते काण घेवन आयला आमी चडावत जावन हांव जाणा म्हूण दाखोवचें. आय नो एवरीथींग. आनी हाका लागून जायतीं पातकान पडटात आमी आनी जायते नाका जाल्यार वायट आमचेर आमी अणकाण घेता. कित्याक म्हूण सांगले आमी म्हणटा आमी जाणा. तुमकां ह्या मोलादीक मौल्याक परत्यान स्वागत करता. तुमचो मोगाळ फादर हेनरी सोज पिलार याजक सालेत्र फ्रिगेज. म्हजो कॉन्टॅक्ट नंबर वॉट्सॅपार 9480090495 9480090495. मोलादीक मोबल्या थोड्या विशयाचेर आनी थोडे फावटी इंग्लीश बंद केल्या वेळार थोड्याची कॉल म्हाका येतात, फादर कित्याक तुमचे टॉक्स येनात. थोडे म्हाका विचारतात खंय हो फादर हांव खंय आसलो इतलो तेंप, कित्याक आमी ताका वळखना, कित्याक आमी इतली टॉकां घालूनात. अशें परसबार सांगती तांच्या बऱ्या मनाक लागून आज मोलादीक मौल्या आनी आज विशय जावन आसा एक अपुर्बायचो विशय. आमी चलाव जावन म्हणटा हांव जाणा. आय नो. आय डोंट वॉन्ट एनीवन टू टेल मी. हांव जाणा. आय नो म्हळ्यार आपूण सगळें जाणा म्हणल्यार बरी उलोवचें. आपूण संवसाराचो अधिपती म्हळ्यार उलोवचें. आपणा सगळो अधिकार आसा, सगळें म्हज्या मुठी भितर आसा म्हळ्यार उलोवचें आनी हंकारान आनी गर्वान आमी जिवचें. हाका लागून आमच्या अर्देनी मुक्कालनी हांवें म्हणत गर्वाक हंकारा लागून 98% आमचें जिवीत आमी होगडायता आनी वी डोंट एन्जॉय आवर लायफ. म्हाका उडास आसा एक फावटी एका आस्पत्रेन म्हाका फोन केले आनी हांव थंयसर विचार पयले जेजूलाक विचारलें जेजू कितें घडलां. परत म्हाका कॉल आयिल्ली आनी त्या दीस म्हाका कॉल काडून घेवन दिल्लेशें कस जातलें. कित्याक हे 3 दिसांचे रेतीर हांव एका फिरगजेंत हांव दिवन आसलो आनी थंयसर कॉल येता आसतना विचारलें कितें जालें म्हणून. अशें एकलो हुशार ना तो ब्रदर, पूण त्या ब्रदराक ताणें देवाचें दर्पण करचें, मागणें करचें, पोरा करचें, पूण निमाणें ताका हुशार ना. कितें जालें विचारलें हांवें. ते म्हणाले ताका एक विकाळ दिवड सापला. ताका एक विकाळ दिवड सापला आनी ताणें सुम्याच्या उतराचेर विस्वास दवरलो. तुमकां विकाळ वस्तू सापल्यो जाल्यार तुमकां कांयच बाताक जावचें ना. आनी तो वगीच रावलो आनी उपरांत गेलो एका गांवठी एका झाडा पाल्याची वखद दिताले थंय 1-2 दीस इल्लेशी. मागीर ताजी परिस्थिती गंभीर जाली. उपरांत व्हडल्या एक नांवार्दीक एका आस्पत्रेक आपोवन व्हेलें आनी म्हज्या इश्टान म्हाका सांगलें फादर तो म्हणटा तुमी आयला जाल्यार तुमी मागणें केलें जाल्यार आपूण बरो जातलो, देखून फादर हेनरीक आपयात म्हणून. हांवें सुमिराक विचारलें. सुमी म्हणालो हांव ताका गुण करतां, हांव ताका बरो करतां. पूण रेती जाल्या उपरांत सगळे वस्तू हांव एकठांय करून फाटीं म्हज्या कम्युनिटीक घरा वयता आसतना परत म्हज्या इश्टाचो कॉल आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो फादर प्लीज तुमी हे जायच. हांवें सांगलें कितें जालां. आनी तो म्हणूंक लागलो ताची थ्रोट गळो रून जाला, हार्ट एनलार्ज जाला आनी ताच्या पोटाचे भितरले पुरा एनलार्ज जाला आनी प्रॅक्टिकली डाक्टरांनी ग्लोव्स काडून हात धुवन सांगलें वी आर सॉरी वी कांट डू एनीथींग. आमच्यान कांयच करूंक जायना. हांवें आयकून जेजून म्हाका सांगिल्लें ताका हांव गुण करतलो म्हणून.
पूण म्हाका वचून मन नासलें, काळोख चड जाल्लो रातचें, पूण तरी आसतना भेट दिवंक गेलो. सुम्या सांगात आमी गेलो आनी थंयसर आमी कांयच करूंक ना. थंय नदीला बेड्डाक हात लावन घट धरले हांवें, मागीर रावलो. सगळे IICUचे सगळे म्हाका पळोवंक लागले. व्हडलें हॉस्पिटल तें, व्हडलें हॉल कशें आसलें IICUचें. आनी थंयसर म्हाका पळयत आसतना हांवें भोंवतणी पळयलें आनी ताका कांय सांगूंक ना हांवें. उपरांत भायर आयलो, एक 4 मिनटां 5 मिनटां थंय करचिलो. उपरांत कांयच मागून हांवें कांयच सांगूंक ना, कित्याक सुमेन म्हाका पयलें सांगिल्लें ताका गूण करता म्हणून. आनी उपरांत भायर आयल्या वेळार ताणें म्हाका विचारलें, फादर वॉट नेक्स्ट? हांवें सांगलें ही इज आउट ऑफ डेंजर. पूण डाक्टर आमकां सांगलां ही इज इन डेंजर. हांवें सांगलें ही इज आउट ऑफ डेंजर, द लॉर्ड हॅज टोल्ड मी. तिसऱ्या दिसा ताका डिस्चार्ज केलें आनी थँक्यू म्हाका कॉल करता तेन्ना ताका विचारलें, इश्टा तिगे राव, तुका अशें कित्याक घडलां वच आसा गी, तुका अशें कित्याक घडलां तुका वच आसा गी. हांवें ताका सांगाचें म्हूण चिंतिल्लें, पूण तितल्या भितर मोबायल डिस्कनेक्ट केलो. म्हाका न्हू ह्या संवसारांत हांव जाणा आनी म्हाका जायती जाणवाय आसा म्हूण चिंतचें की देवा मुखार एक पिशेपण म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. अनेक व्यक्ती आसलो राजकारणी, ताच्या घरांत जायते मिनिस्टर येतले. एका मिनिस्टराक हांव वचून मेळ्ळां ताच्या घरा, ताच्या जल्म दिसाक थंयसर ताका भेट करूंक आयिल्ल्या वेळार. आनी तोय तशेंच म्हाका सेक्युरिटी दिता, आनी कितें दिता, आनी कितें दिता, व्हड व्हड राजकीय उलयतलो. हांवें सांगलें म्हजी सेक्युरिटी फकत पवित्र आत्मा म्हजी सेक्युरिटी. ताणें म्हाका राखला सांबाळला पुरो. आनी उपरांत थोडे दिसा उपरांत थंयसर ताची परिस्थिती इतली बिगडली की एक दीस इगर्जी येवन म्हज्या सहाय्यक बिगार लागीं झगडतालो. हांवें ताका सांगलें जागृत राव. येदो व्हडलो पॉलिटिशियन तो. हांवें ताका सांगलें दिनभर तुज्या घरांत हांव न्हू ह्या फ्रिगेजीच्या ऑफिसाक हाडटलें म्हणून. 3-4 दिसांनी ताका थंयसर कॉलर धरून व्हडलो म्हजे मुखार हाडलो. सगळे पॉलिटिक्साची काबार जालें, ताजें लायफ काबार जालें आनी मस्त कश्टांत तो सांपडलो. म्हाका न्हू साबारपणे आमी जाणा आमचे थंय अधिकार आसा, आमकां बोड आसा, आमकां सकत आसा म्हूण चिंतता, पूण विसरता आमी संवसारांत एक उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी, एक मातयेच्या मडक्या बरी, आनी एक वाऱ्यार उबोन गेल्ल्या एका बलुना बरी, एका फुग्गा बरी म्हणून विसरता. खंयचे कडेन फुटोवंक तें साध्य आसा. आनी आमचें जिवीत आमी पळयत आसतना हार्ट अटॅक जावन नाना तरेची मरणां जावन मनशां मरतात. पूण तरी मनीस समजून घेना खालतो जावंक आनी विधेय जावंक. हांव जाणा, हांव सगळें जाणा, पूण देवा मुखार मनीस कितें जाणा. तो सांगून सकाळत गी आपूण कसलें मरण मरतलो म्हणून. तो सांगून सांगता की खंयच्या दिसा तो मरता म्हणून सांगून. तो सांगून सकाळत गी ताच्या मुखल्या जिणें कितें घडटलें सांगून साध्य आसा की. ताजे लागीं सगळें आसात, पूण ती खरी जाणवाय बापान दिल्ल्या शिकवण्यान की ती मेळना. आनी असले हंकारान जिवची मस्त सबार मनशांक आसात. आनी ती हंकार आनी गर्व जावन आसा एक सैतानाचें देणें, पूण खालतेपण आनी विधेयपण जावन आसा देवाचें देणें. पवित्र आत्म्या मुखांतर इगर मातेक उदेशी आमकां तें फावो जाता वावरत्यांक. तर आयचे दिसा खंडीत जावनी हांवें लंब उलोवच्या बदलाक मोठ्यो मोलादीक दिरवे तुमचे वांटून घेता. आमी हंकारी जाल्यार खालतेच जातलें, कित्याक सैतानाक आनी हंकाराक ताळ पडटा, पूण हंकाराक गर्वाक आनी देवाक ताळ पडना. आनी हे देवाक सोबना. आज आमी कितें केलें जाल्यार फाल्यां ती मनशां जांचे सांगात आमी आसा ती आमकां हांसतलीं आनी तींच आमकां उणेपण करतलीं. पळय मनीस अशें म्हणटलो, अशें करतलो, आज ताची परिस्थिती कितें पळय म्हणून पवित्र पुस्तकच आमकां उगडापी करता. तर आमी हंकार आनी गर्व सांगात दवरले जाल्यार पातकां जियेता आनी खोटेपणान जियेता. आनी खोटेपणान जिवीत आमकां क्रिस्तांवांक सोबना. आनी गर्वी आनी हंकारी जिवीत आमकां देवाची वरिना, पूण देवाच्या दृश्टीन पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा हंकार्यांक आनी गर्व्यांक देव धरणीक शेवटीतलो आनी खालत्या बळ्यांक देव वयर काडटलो.
हे ल्हानशें मत तुमच्या रिमांड म्हणत आसतना खालती जावंक प्रयत्न करया. हांव जाणा म्हणजे सोड सोडया. देव सगळें जाणा आनी हांव देवाचो सेवक, हांव देवाची सेवकी आनी जें कितें देव म्हजे थान आशेता तितलें मात्र करूंक हांव खुशी व्हरतां. आनी हांव जाणा म्हणजे तें सगळें तें एक सोड सोडटा आसतना पवित्र आत्मा कृपा आमच्या देवान. कित्याक हांव जाणा म्हणटा आसतना सोड सोडल्यार थंयच आमकां खालतेपण आमचें देवान येता आनी आमचें जिवीत संतोशान आनंदान आमी जियोंक देव आमकां कृपा दिता. तर आयच्या दिसा परत्यान हांव उलो दिता हे ल्हानशें मत या. हांव जाणा म्हणजे सोडया बदलाक हांव खालतो जाता, हांव खालती जाता. हें जावं दी आमचें मागणें आनी जाता तितलें आमी देवाच्या दृश्टीन देवाच्या चिंतनांनी देवान आपल्याला संगतींनी मेतेर जावया. देखून जेजू म्हणटा दिरवी तुमच्या संवसारांत तुमचे इश्टां मात्र कितलीं इश्टां कितलीं मित्रां आसात ताचे भशेन चिंतनाकात. कितली ग्रेस्काय आसा कितें आसा ताचे भशेन चिंतनाकात. तुमची ग्रेस्काय थंय पुजोवन दवरा. थंयसर मोत लागना आनी थंयसर तुमकां टॅक्स भरची गरज ना. पूण हांगा असल्यार टॅक्स भरची गरज पडटा. देखून म्हाका आमी आमकांच देवा समर्पण दिवया आनी जाता तितलें खालती जावन हे उतार आमच्या तोंडांतले येनातले बरी. हांव जाणा ताच्यान एक चड हांव जाणा, ताच्यान एक चड हांव जाणा, ताच्यान एक चड हांव जाणा म्हणच्या बदलाक वगेर रावचें आनी समजून काण घेवन ताचो अर्थ गुंडायेन आमकांच आमी वळखून काडचें अदी गरजेचें. आनी हाचे वरवीं देवाचें बेसांव आमकां समेस्त तांचेर पडटा. म्हजेर पडटा, म्हज्या कुटुंबा संदेचेर पडटा, म्हज्या समुदायान पडटा, म्हज्या फिरगज कुटुंबाचेर, म्हज्या भोंवतणी पडटा. संवसार खालतो जावंक साध्य आसा. कित्याक 1000 किलोमिटर चलचें जाल्यार पयलें काडचें एक मॅट आनी तें मॅट संवसार बदलूंक हांवें काडलें जाल्यार तुवें काडलें जाल्यार आमी दोगांनी हो संवसार बदलेत. खालती जावया, विधेय जावया देवाक. आनी हांव जाणा म्हणच्या बदलाक हांव देवाक अर्गां दितां. हें जावन दी आमचें जिवीत. आनी सर्व दिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.